पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल सत्तरी, फोंडेचो अंत्रुज म्हाल, साश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणशा मेरेन गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांचे इश्यू, गोंयकारांचे एक्टिव्हिजम, गोंयकारांची पल्स पोलियो सिटी ग्रामांत. इंटरनॅशनल वुमन्स डे सेलिब्रेशनाचो पार्ट असो रविंद्रभवन मडगांव हांणी कॅन्सर डिटेक्शन आनी प्रिव्हेन्शनाचेर एक टॉक घडोवन हाडलो. डॉक्टर शेखर सरकार आनी जायत्या बायलांक हाचेर इन्फॉर्मेशन दिलें. बायलांचो दीस 8 मार्चा मनयतात, पण आमी 7 आनी 8 मार्च अशी 2 दिसांची कार्यावळ दवरला. पयली दिसाच्या कार्यावळी भितर आतां उद्घाटन जालें आमच्या ह्या 2 दिसाच्या महोत्सवाचें. सावित्री फुलां अशें आमी नांव दवरलां. आमी सावित्रीबाई फुलेक एक म्हत्वाचें स्थान दितात ह्या बायलांच्या चळवळी भितर. Without awareness, we will never be able to know what is happening to our body. So these talks, like what Prashant and Sai has organized today, म्हाका दिसता तांचे आमी तांकां थँक्यू म्हणपाक जाय, कित्याक आय थिंक अवेरनेस इज द ओनली थिंग दॅट वी कॅन रीच टू द जनरल मासेस टुडे. जे निमतां काडटात फक्त की दोतोरा कडेन न वचचें, कित्याक भितरसून एक असो भंय आसता न्ही, अनवनी भंय म्हणटा हांव ताका, की आसत कितें जाल्यार आनी कितें दोतोर साळकारा कडल्यान कित्याक या तोंड सांगलें कच्चो करून आंग काडटलें, नाका तें आसूं मागीर पळोवया, फुडें धुकलपाचें. आनी मागीर असो एक वेळ येता की दोतोर कितें तरी कर, आनी आपल्या वाचता आपलीं भुरगीं ल्हान आहा हें ल्हान करून रडटात मागीर. कितें काय विचारलें जाल्यार 3 म्हयने ती ब्रेस्ट कॅन्सर आहा म्हणटा आपल्याक गांठ आहा आपल्याक खबर आहा, तरी ती दोतोरा कडेन येना. हो इतकोच जर तुमी मॅसेज होवन व्हरत की तुमी बेगीन आयली जाल्यार टोटल बरी जावंक शकता. कॅन्सर आतां पयलींच्या भशेन ना. कॅन्सर म्हणजे मरण आशिल्लें, हें जें पयलींचें आशिल्लें तशें आतां दिसना. नाव इट इज यू कॅन हॅव अ गुड लायफ, यू कॅन हॅव अ नॉर्मल लायफ, ऑलमोस्ट नॉर्मल. वी हॅव सो मेनी पेशंट हू आर टोटली नॉर्मल आसा. Walking shoulder to shoulder, not just recognizing giving importance to one gender or anything. It's just we are together and we will achieve it. It is we who need to support us. We don't need the men to tell us, what to do, what we cannot do. We need to tell each other more than the support from men in your lives. You need to support the women in your lives now. So thank you to the organization for doing this, whoever took the initiative. And I think women require a little bit extra help once in a while because we do a little bit more. हे देवी देवळाच्या गर्भकुडी भितर स्त्रीधनान शिंगारिल्ले तुझे सोबीत मुखामळ. हे देवी देवळाच्या गर्भकुडी भितर स्त्रीधनान शिंगारिल्ले तुझे मुखामळ कितले सोबीत. तुझे बाये कितें दिसपट्ट्या तुका दुदा धयाचें न्हाण, दिसपट्ट्या तुका दुदा धयाचें न्हाण, पंच खादयाचें खाण, दिसपट्ट्या तुका दुदा धयाचें न्हाण, पंच खादयाचें खाण, त्याला तुपाची वाती, आरती, पंचारती, तुका काकड आरती, पुजारती, दुपारती, तुका पुजारी पुसपाक, भक्तगण भसपाक, तुका प्रसाद पाकळी, तुका जात्रा पालखी, तू बाये सुगूर सामकी गर्भकुडी भितर, तू बाये सुगूर सामकी गर्भकुडी भितर. देवी एकूच दीस गर्भकुडी भायर येवन वत पावसा परस खर दुःखाचो कड सोसून दाखय. देवी एकूच दीस गर्भकुडी भायर येवन वत पावसा परस खर दुःखाचो कड सोसून दाखय. घरा भायली घरा भितरली संसार दोरेवेली नाडेपन्ना करून दाखय. घरा भितरली संसार दोरेवेली नाडेपन्ना करून दाखय. बशी गाडयांनी हुंकळटना वपकिल्ल्या नदरेची कुसाय झिरून दाखय. बसी गाडयांनी हुंकळटना वपकिल्ल्या नदरेची कुसाय झिरून दाखय. काळीच दुट्ट नाय मोठ्या हास्याचं जवर फुलवून दाखय. काळीच दुट्ट नाय मोठ्या हास्याचं जवर फुलवून दाखय. हुमऱ्या भितरले हुमऱ्या भायले विख्या जगाचे हलाल बजून दाखय.
हुमऱ्या भितरले हुमऱ्या भायले विख्या जगाचे हलाहल पचून दाखय. हे देवी एकूच दीस गर्भकुडी भायर येऊन सामान्य बायलेची जीव जगून दाखय. सामान्य बायलेची जीव. रवींद्र भवन आयोजित महिला दिनानिमित्त 5वो सांगे केपें मर्यादीत आमी विंगड विंगड सर्तीचें आयोजन करतात. हो दर वर्सा आमी महिला दिनाच्या निमतान करतात आनी हातूंत आमच्यो 6 सर्ती आसतात. एक रिकॉर्ड डान्स आसता, एक लोकनाच सर्त आसता, एक मेहंदी आसता, एक हेअरस्टायल आसता, फातयेची आसता आनीक खास करून आमी जेवणाची सर्त आयोजीत करतात. आनी ह्या सर्तींनी सांगे केपें म्हालांतल्यो महिला व्हड संख्येन वांटेकार जातात. आनी ह्यो सगळ्यो सर्ती ज्यो आसात त्यो आयोजीत करपा फाटलो आमचो हेत आसता की बायलांनी मुखार सरचें आनीक आपले स्वतंत्र अशे वेवसायाक हातभार लावचो. आनी हें सगळें करपाक आमकां रवींद्र भवन सदांच पालव दिता. आनी म्हणून ह्या रवींद्र भवनाचे चेअरमॅन जे आसा भौमानिस्त निलेश काब्राल आनीक तशेंच आमचे वीज मंत्री ह्या नात्यान ते आमकां खूब सहकार्य करतात. वाळपयच्या 70 तालुका शेतकरी सहकारी संस्थेची चेअरमॅन पदा खातीरची वेंचणूक आयज घेवपाक आयली आनी ह्या वेंचणुकेन पांडुरंग गांवांत तेंची बिनविरोध निवड जाली. आनी एक बिल्डींगचे एक हें आसा आमचे कित्याक बिल्डींग आमकां जागा जी आसा ती अपुरी पडटा. कित्याक बिजनेस वाडोवपाक जाय जाल्यार आमकां आयज शेतकरी म्हणून कितें तरी करपाक जाय. आयज शेतकरी म्हणून करतले जाल्यार तेजी शेतकऱ्यांची जी कितें आसा समज एग्रीकल्चर मशिनाची झेडो मारपात जे हें जाता तेंच्या कडेन कॉन्टेक्ट करून ती एग्रीकल्चर मशिनां आमचे सोसायटीक डिलरशीप घेवप आमी तेंकां ती आमच्या शेतकऱ्यांक आमचे बँकेत लोन घेवन तेंकां ती आमी दिवपाचो प्रयत्न करता. जे सोसायटी मार्फत डेरी मार्फत जे कितें इक्विपमेंट आसले ते सुद्दां आमी दवरपाचो आमचो विचार आसा बोर्डाचो. ते आमी दवरून फुडें हें करतले. हार्डवेअरच्या हेतूंय सुद्दां आमकां कितें तरी जे शेतकऱ्यांक आमचे हें लागता थोडे पिकास बी लागता ते हेतून आमी हें विचारून हें करून बोर्डाच्या संमतीन फुडें ते हें करतले. कित्याक आमचे कडेन सगळ्यांचे जे 2-3 शॉप आसा त्या हेतून आमकां करपाचें हें आसा. परत फूल लोकल जी भाजी आमच्या शेतकऱ्यांची जी पिकता ती आमी दवरपाचो आतां थोडीशी स्टार्ट केल्ली आसा. पूण जे लोकांच्या हेतून वचान ती लोकल जी भाजी आसा ती खरेदी करून आमच्या ह्या सहकार भंडारान आमी ती दवरतले. लोकांची भाजी आनी गांवठी रासायनीक नसलेली भाजी आमी तेंकां दिवपाचो प्रयत्न करतले. आयज मडगांवची भारतीय जनता पार्टीचे मेंबरांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन गोंया सरकाराचे उपकार आडिल्ल्यात की तांणी कोम्मांत नवी सिवीज लायन घालपाचो प्रोजेक्ट स्टार्ट केलो म्हणून. तशेंच तांणी मागलां रिंग रोडाक लागून ज्यो फॅमिली हावजींग बोर्डान व्हरून शिफ्ट केल्यात तांकां जाता तितले बेगीन कोम्मांत रिहॅबिलिटेट करच्यो आनी तसोच जो एक्स्ट्रा जागो आसा तांकां थंय एक वॉकिंग ट्रॅक बांदचें म्हणून एस्टिमेट केल्लें. सद्याक ताजो पार्ट म्हणजे जवळपास 14-14.5 कोटीचे हे कामाची वर्क ऑर्डर डिवायड करून 2 कॉन्ट्रॅक्टरांक हे काम ऑलरेडी वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा. एक क्रेटा म्हणून एक नांव आसा आनी एक जिप्सम अशे 2 नांवाच्यो ह्यो कंपनीक एक 6 कोटीचे आनी एक 8 कोटीचे अशे जवळपास अशे हे दोनी कामाच्यो ऑर्डर्स वर्क ऑर्डर्स तांकां दिल्ल्यो आसात. आनी आमी आजूच जे इन्स्टिट्यूशन हे काम एक्झिक्यूट करतले SIDCGL म्हणजे सिवरेज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड हांचे तर्फे हे कामाचें एक्झिक्युशन जातलें. ताचे वायस चेअरमॅन श्री संजीव देसाय हांकांय बी आमी तांचे पर्यंत आमचे भावना पावयल्ल्यो आसात की एनी टायम कोड ऑफ कंडक्ट हो लागपाक शकता. आनी फाटलीं 2-3 वर्सां जाल्यार कोमांतले लोक ही सिवेजींतल्यान चलतात, सिवेजीची घाण घेतात, रात न्ही दीस न्ही सदां उठून ती सिवेजीची घाण थंय पसरता. तेन्ना परत कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो आतां, मागीर फुडें लोकसभेचो आनी हें सगळें जावन परत पावस पेकतलो आनी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर पर्यंत पावसाच्या उदकान परत थंय ओवरफ्लो जावपाक लागतलें. तेन्ना हाका प्लीज कृपया डिले करची न्ही. जाता तितले बेगीन कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं इमिजिएटली ह्या कामाक तुमी सुरवात करची. घेवया एक ल्हानसो कमर्शियल ब्रेक.
मेंबर्सांनी आयज मडगांव प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सेंट्रल तशेंच गोवा BJP गव्हर्मेंटाक वाखाणलो की तांणी बऱ्यो फॅसिलिटीज आतां अवेलेबल केल्यात म्हणून. ते म्हणटात जेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट आसले तेन्ना तांकां ह्यो फॅसिलिटीज मेळोंक ना. हे काँग्रेसीच्या लिडराक विचारपास हांव विचारतां, केन्नाच हे मुसलमानच्या विशू तुमी केन्ना घेतलेलो आहा काय म्हणून? आज तुमी अख्खे हिंदुस्थानाक सांगता की मुसलमान की पार्टी काँग्रेस पार्टी वयता थंय काँग्रेस म्हणून हें करता, पूण तुमी केन्ना हो इशू घेतलेलो आहा? जेन्ना काँग्रेसचो सरकार आसलेलो सलमान खुर्शिदान तो कोर्टान आसलेलो तो विकून काडलेलो. लास्ट इलेक्शनां MP इलेक्शनां सांगलेलें. आज भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जालो, आज मुसलमानाक कितलीशी बेनिफीट मेळपाक लागली. आमचो सबसिडी आसलेलो सबसिडी इशू अरावंड 200 crores आसलेले. आमचे मुस्लीम भावान नाका म्हणून सांगलें. ते 200 crores आज माननीय मायनॉरिटी मिनिस्टर नक्वीन ते पयशे एड्युकेशनाक घातले. आज पुरे हिंदुस्थानाच्या मुसलमान भावांक आज बेनिफीट मेळटा. हे काँग्रेसीच्या लिडराक हांव विचारतां, हे तुमी कित्याक केन्ना? मोहम्मद बिन सलमान प्रिन्सान आमकां इंडियाक पुरे 25,000 एक्स्ट्रा हाजी दिल्ले आसात. आज आमकां सांगपाक व्हड दिसता, पुरे वर्ल्डान इंडोनेशिया 2,20,000 आहा आनी सेकंड नंबर पाकिस्तानाचो आसलो 1,90,000 आनी आतां आमचो नंबर 2 लाख हाजी हिंदुस्थानाच्यान वयतले. हे सगळे आमच्या प्रायम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदीन दिल्ले आसात. ज्ञानप्रसारक मंडळ कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ BCA हेंचो दर वर्सा जाता तो टेक्नॉटॉन 2019 हो नॅशनल लेवल कॉलेज इव्हेंट 2 दीस जालो. तितून 8 कॉलेजी पार्टिसिपेट जाल्ले. तितूंतले 2 कॉलेजी गोंया भायल्यो आसले. एक रनर्स अप मंगळूरची कॉलेज जाली आनी विनर्स बेळगांवची KLE BSA कॉलेज जाले. How do you stand out from the rest? I have so many students who apply to these jobs, but how do I pick out the right student? It all depends on what have you done apart for your career. One, it can be events like these, which you can speak out in the interview, and it is also additional things. So I'll give you a few ideas and few projects that you all can explore. You must have learned a lot while taking part in the various competitions, and then you must have also realized that how difficult it is and how you have to struggle. In any venture, if you want to become successful, what you have to keep in mind is that you have first to struggle a lot, and then at the end, the success will come to you. गोयची टीम आता बरी तयारी करून थंय आता मुंबय भायर सरल्या आनी सगळ्यांच्या मनान खंय एकूच विचार जिखतले रे जिखतले FC गोवा जिखतले. फर्स्ट अवे गेम खेळता आमी, सो वेरी इम्पॉर्टंट गेम. इट्स नॉट लायक अ लीग गेम, कम्प्लिटली डिफरंट गेम आनी ती जिखपाक जाय आमकां, कित्याक आमकां एडवांटेज आसतली. सो गोल मारपाक जाय, गोल कन्सीड करपाक जायना आनी मागीर होम गेमी रेडी करपाक जाय. प्रेशर काय ना, फक्त मेन इम्पॉर्टंट अवे गेम आमकां जिखले काय मातशें आमी होम गेमीचेर फोकस करूं शकतले. मात इट्स अ गूड थिंग दॅट वी आर प्लेइंग अवे फर्स्ट आनी सेकंड होम. गोयच्या सिटीग्रामाच्यो खबरो घेऊन परत मेळुया. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.